हॅलो गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर गुड इवनिंग हेकात लागून की सांची जाल्यार आतां 5 आणि आयज जावन आसा सॅटर्डे. हय सॅटर्डे जाणा व्हिडिओज जे आसा पळय ते खूब हॅलो व्हिडिओज जे आसा पळय ते खूब लेट चलतात. खूब लेट चलता इन सेन्स म्हटल्यार शूट केल्ले व्हिडिओ जे आसा पळय ते खूब आसा, सो ताका लागून व्हिडिओज लेट येता. ट्राय करतले कवर अप करपाचे मोदी मोदींनी अशें चिंत्ता हांव. चल एक गॅप करून व्हिडिओज जे आसा पळय ते कवर अप करया अशें म्हणून, पण गॅप करपाचें मनूच येना आनी व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशें लेट जायत वता. तर आयज सॅटर्डे सांची जाल्यार 5 आनी आतां न्ही आमी भायर सरता तुमचो रिक्वेस्टेड व्हिडिओज आसा पळय तो फुलफील करपा खातीर. म्हटल्यार खुबशे जाणांचे रिक्वेस्ट आशिल्ली की तूं आमचे गांवचे न्ही व्हिडिओज जे आसा पळय ते दाखय म्हणून. लास्ट टायम जेन्ना एक 15-20 दीस पयलीं हांवें व्हिडिओ घातलेलो पळय आमच्या गांवचो, तेन्ना न्ही म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केल्ले की आनीक न्ही तुजे गांवचे व्हिडिओ जे आसा पळय ते दाखय, आमकां आवडटा अशें पळोवपाक अशें म्हणून, तुमचो गांव पळोवपाक आमकां आवडटलें अशें म्हणून म्हाका कमेंट केल्ले. तर खूब दीस जाले रक्षू खातीर हांव वेट करतालें, रक्षू म्हाजी वेट करतालें. म्हटल्यार दिसा लग्न बिग्न खूब जालीं, सो तेंचे फॅमिली भितर लग्न आशिल्लें, तितून बी रक्षू बिजी उरलें, तेजी कॉलेज ट्युशन ताका बी टायम मेळनाशिल्लो. आनी जेन्ना ताका टायम मेळटालो तेन्ना म्हाका टायम मेळनाशिल्लो. तर पयर बीन ते म्हाका सांगून गेल्ले की मामी सॅटर्डेक येता आपूण, सॅटर्डेक या म्हणून. एक्चुली आमचो आयज वेगळो प्लॅन आशिल्लो, सो ताका लागून हांवें ताका नाका म्हटलें. बट एक थोड्या कारणां खातीर आमचो आयजचो प्लॅन जो आसा पळय तो कॅन्सल जालो. आनी कॅन्सल जावना पोस्टपोन जालो. सो मागीर हांवें रक्षूक कॉल केल्लो आतां, तर रक्षू बिजी आसा, ते आनी खंय भायर सरला खंय, ताका आयज कॉलेजीक आनी ट्युशनाक हॉलिडे आशिल्ली, सो ते खंय गेल्ले आसा. तर म्हटल्यार चला खूब दीस जाल्यार डिले जायत आसा, रक्षूक टायम मेळना, रक्षूक टायम मेळटा आनी म्हाका टायम मेळना, असो करून डिले जायत आसा न्ही. तर म्हटलें चल आसूं आयज रक्षू नासतना आनी शूट करया अशें म्हणून. मागीर जेन्ना रक्षू येतले पळय तेन्ना परत तुमच्या खातीर आनी खंयचोय प्लेस आसा मागीर तो शूट करून दाखयता. सो अशे गांवचे आनी खूब व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू ते येतले तुमच्या खातीर. सपोज आतांचे जे हे व्हिडिओज आसा पळय न्हू तांकां बरो रिस्पॉन्ड मेळ्ळो जाल्यार वतले हांव शूट करपा खातीर. मागीर असो बरो रिस्पॉन्ड मेळूना न्ही, तुमकां आवडूना, जो व्ह्यूज येवना जाल्यार मागीर बरें दिसना, मनूच येना कितें करपा खातीर न्ही, थंय वचून परत शूट करपा. सो ताका लागून आतां आमी हांगच्यान भायर सरता. 5 जाल्यार 5:15 जावपा येयली. हांगच्यान भायर सरता हांव आनी हो, आमी दोगूय जाण वता. आनी लास्ट टायम जेन्ना आमी गेल्ली पळय न्हू तेन्ना आमी चलत गेल्ली, सो लागीं आशिल्लें आनी सगळे वाटेर एक्सप्लोर करत वचपाचें आशिल्लें. हे डॅमार आमी आतां वता पळय न्ही ते मातशें पयस आसा, सो आमी बायक घेवन वता हांव आनी हो. आतां तुमकां हांवें सांगूच नाशिल्लें न्ही आमी खंय वता काय म्हणून. तर आमी वता डॅमार, जो तुमकां हांवें डॅम दाखयता म्हणलेलो पळय न्हू तो. हो म्हाका सांगता डॅम आतां दाखोवप गा, हय पावसाक दाखोवप, उदक आसता तेन्ना. आतां उदक जें आसा पळय तें कंप्लिटली सुकलें आसतलें. असो डॅम म्हटल्यार व्हडलो डॅम जसो आसता पळय तसो ना, बारीक असो, तशें नॉर्मली गांवांत बी अशे बारीक डॅम आसता पळय न्हू त्या प्रमाणे. तर या कित्याक आसा पळय तें तुमकां दाखयता. उदक बी सुकलां आसतलें रे, चड सुकलां आसतलें खंय उदक, तरी पळयता कशें कितें जाता पळय तें तुमकां शूट करून दाखयता. चलात पयलीं हांगच्यान न्ही भायर सरया आनी मागीर थंय पावतकीर मेळटा तुमकां. बायक घेवन वता आमी दोगूय जाण. तर हे पळयात ही एरिया फुल्ल जंगल एरिया आणि आम्ही दाखयता तुमकां डॅम. आमी दाखयता आनी तूं दाखय, तुगेली एरिया फॉलो कर खंय. तर हो डॅम आतां वयर चडपाक जाय.
चलात वयर या. लग्न जालें तेन्ना न्ही एक थोडे लॉकडावन जाल्लें, सेकेंड लॉकडावन, तेन्ना हेणें हाडलेलें म्हाका दाखोवपाक. तेन्ना बी असोच गरमेचो सिजन आशिल्लो, कांय नाशिल्लें, सगळें सुकलेलें. आनी पळयात आतां बी ह्याच टायमार येयला. आतां सद्याक न्ही उदक बी थोडेशें फार सुकलेलें आसतलें, तरी पूण तुमकां हांव स्टील दाखयता आनी मागीर पावसाक परत येता दाखोवपाक. तर ही स्टेप्स अशी ही ती वाट, थंय सगळें खणून दवरला, नाल्यार अशें डायरेक्टली येवपाक मेळटा. मस्त वोत मारता तोंडार सारकें थापट मारलेल्या भशेन फटाशें करून. आनी ही स्टेप्स पर्वतार येयल्ल्या भशेन स्टेप्स चडपाची. कोण चप्पल बी सोडून गेला हांगा. गिदाडी भोंवता. अरे बाबा कितली व्हडली व्हडली स्टेप्स आहा. आनी हे पळयात हो डॅम. उदक न्ही सुकला, सुकला इन सेन्स थोडेंच आहा. तें उदक खंय वयता सुट्टा तें? आ शेताक बी ना. हो खरंच मारली म्हाका वयर चडटा म्हटल्यार. लोक हांगा गरोवपाक बी येता नुस्तें, फिशींग. ही पळयात आमची बायक दिसता तुमकां, ही पळय. आनी आमी इतली वयर येयल्या. आनी हय शेताक बी उदक सोडटा. हे पळय तें हें तुमकां हांगा दिसता पळय न्हू, थंयच्यान सोडून हे पोंदच्यान हे हांगासर वता. अशें आवाज येता आमकां, तर आवाज येता उदकाचो, तुमकां येता काय खबर ना. पळय उदक वता अशें. आनी म्हाका मारल्यार खरोच उलोवपाकच जायना. मस्त न्ही डॅम. ये है पूरा नजारा. कितलें मस्त दिसता पळय. सगळ्यांनी हांगासर उदकाक जाल्यार शेळो जे वाटेन उदक वता पळय थंयच्यान. आनीक इतलें रखरखीत वत आसा जाणा, म्हळ्यार हांगा झाडां बी कांय ना न्ही, डायरेक्ट अशें करून तोंडार वत मारता. स्टील न्ही वाऱ्याचेर वत बी अशें तितलें फील जायना. फक्त इतलोच कुडको जाता पळय न्हू, तो चरचरपा लागलो आनी वत सारकें अशें दोळ्यार मारता. एक्चुली सकयल बी वचपाक मेळटा, खुबशीं जाणांनी अशें वता सकयल बीन फिशींग बीन करपाक. या सकयल म्हाज्यान जाता या वगैरे तुज्यान जाता. म्हाज्यान सकयल वचूं जातलें, वयर चडूं जावचें ना. हांगा शिताडो बी घेवन येवं पडटा तुका. तर आनी तूं कितें सांगतालो हांगा कितें नुस्तें आसा म्हणना? नुस्तें वास येता म्हणल्यार तें हें न्ही, शेळो आनी उदक दाट जाता न्ही, तें स्टॉक केल्लें उदक न्ही, सो तेका लागून. तर हे हांगासर डॅम थोडेशे फोटोज जे आसा पळय ते क्लिक केले. आनी न्ही आतां पात्रांव खंय आमकां एक इंट्रस्टींग असो कितें गोश्ट दाखयता खंय. कितें काय म्हणल्यार हांगच्यान दाखयना, चल या खंय इंट्रस्टींग अशें कितें दाखयता खंय, पळोवया कितें दाखयता तें. चल चड पयस आसा रे हय, चल्या चड पयस आसा खंय, वचून दाखयता मागीर तुमकां थंय पावले की.
सो थंय सान्नी म्हाका हांगा म्हणल्यार चलयत हाडला कितें दाखयता म्हणून. पळोवया कितें दाखयता तें. यो खंय येताच. आनी हे पळय हांगासर ह्या सायडीच्यान बीन न्ही उदक वता. कितलो व्हडलो आवाज येता पळय. सगळें उदक वता. आनीक जशें की म्हागेल्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिवपी मनशान सांगलां की हे जे डॅम आसा पळय न्हू त्या डॅमाचें उदक खंय फक्त अशें शेत बीत रोवपाक इरिगेशन पर्पजाकूच यूज करता, पिवपा खातीर बीन न्हू. आमच्या हांगासर सगळ्यांगेर बांयो आसा न्ही, सो ताका लागून नळाच्या उदकाची इतली गरज पडना. सो हें उदक जें आसा पळय न्हू तें फक्त अशें एग्रीकल्चरल पर्पजा खातीरच यूज जाता. सो पळोवया कितें दाखयता तर. आनी अशें न्ही ह्या वाटेन देंवन वचपा मेळटा. खूब जाण वता लोक अशें देंवन. सो कितें दाखयता खंय चल पळोवया. सेम मरे त्या सायडीन आशिल्लें तशें कितें दाखयता. असंच अशेंच कितें तरी आशिल्लें न्ही. बांय खंय रे उदक बरें भितर आसा मरे. बांय खंय बोरवेल म्हणटा न्ही. बांय खंय. सो आतां तुमकां कशें दाखोवं हितूंतलें उदक हांव. म्हाका बरें म्हणल्यार बांय जी आसा पळय ती बरी डीप आसा. हें पळयात. सो ही बांय दाखोवं हाडलें म्हाका इतलें पयस. कितलें माकड पळय. तेंगेला इलाका हो. तर हो अशे तरेन हांगसरलो डॅम मुडगेरी डॅम म्हणटा हेका. मुडगेरी डॅम. तर डॅमा वयल्यान ह्या सायडीच्यान न्ही हो व्यू सगळो. आनी ह्या सायडीच्यान फुल्ल सामकी ग्रीनरी. सारकें सगळें ग्रीन 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 दिसता. आनी हे ग्रीनरी जे आसा पळय न्हू तितून भितर हे जे तुमकां हांगासर दिसता पळय न्हू ब्लू कलरचे हे आनी हांगासर दिसतले दाखयता पळय. ह्या सायडी दोनी सायडीच्यान दिसता पळय न्हू ते उदकाची फॅक्टरी. म्हळ्यार उदकाचे बॉटल्स ज्यो पॅक बॉटल्स ज्यो येता पळय न्हू तेची फॅक्टरी आसा आमगे हांगासर. तर ती ही हे पळयात उदक तयार करता हांगा. उदक न्ही उदक तयार करपाची फॅक्टरी. सो पळयात सगळें फुल्ल ग्रीन ग्रीन आनी तेच्या मदीं बरी दिसता पळय. एक्चुली न्ही रस्तो आसा रस्त्यार तेकून आसा ती ज्या वाटेन आमी येयल्या पळय न्हू त्या वाटेन थंय तेकून आसा. वता तेन्ना दाखयता तुमकां मागीर. पण हांगसर पळोवपाक न्ही अशें सामकें घना जंगल अशें दिसता न्ही. आमी बी मध्येच रावता. हा आमी बी रावता. आमच्या बी चारी वाटेच्यान सगळें जंगल. आनी पयर जात्रा जाली ती खंय रे खंयचे हेजेर पयर भोमनाथ गुड्यार न्ही जात्रा जातली. हांव तुमकां सांगलें पळय वचूं मेळया म्हणून. पण त्या दिसा लग्न आशिल्लें आनी आमकां वचूं मेळना. म्हाज्या फ्रेंडाचें लग्न आशिल्लें पळय. हांगच्या खंयच्या तरी एक दोंगरार जाता ती जात्रा. तर त्या दोंगरार वयर चडून वचपाचें म्हणल्यार सकयल रस्त्यार गाडी पार्क करपाच्यो अश्यो. आनी वयर न्ही लोक सकयल चलत वयता चडून वयता डोंगरार. खंयच्या तरी एक दोंगरार आसा ते हो दाखयता खंयच्या तरी दोंगरा पळय. हो व्हडलो दिसता तो. हो हा ह्या दोंगरार खंय हांगासर हो सांगता. ह्या दोंगरार खंय. तर त्या दिसा लग्न नाशिल्लें जाल्यार आमी शुअर वता आशिल्लें. वचपाचो प्लॅन आशिल्लो बट लग्नाक लागून आमी वचूं ना थंय. तर चलात या आमी. लोक खूब येवपा लागला आतां. आमी मातशें वताचेर येयल्ली न्ही म्हणून कोण नाशिल्लो ताकाच लागून आमी बेगीन येयल्ली. मागीर अशी सांज जाली की लोक येता वाऱ्याक बीन अशी ह्या सायडीन. तर वता आमी सकयल आनी सकयल वचून मागीर मेळटा तुमकां. तर इतलें सगळें वयल्यान देंवोन येयली आमी. आतां न्ही उदक वता तें पळोवपाक येयल्या. म्हळ्यार उदक वयता पळय तें भितरल्यानच्यान येवन तें
भाऊ हात दी मरे. नुसती हा मरे. सो इथून बी नुसती हा. खंय गेली रे पण खंय गायब जाली. सो बारीक बारीक पळय हांगासर तुमकां दिसता आसतले. पळय हांगासर पळयात नुस्ती आसा पळय बारीक बारीक भोंवता. आनी कितले थंड जाणा हांगा. उदक पळोवन म्हाका सारकी तान लागली. उदका पळोवन म्हाका तान लागली. इतली थंड सारकें उदक अशें वता ह्या सायडीच्यान. राव भाऊ कितें सांगता तुमकां. कितें रे कितले फास्ट आसचे तूं उदक पावसान. कळ्ळें आमकां कळ्ळें. सो हे पळयात उदक अशें वता ह्या सायडीच्यान. चुन्नो लोक दवरूं येयल्या तुका. हें तेफळां झाड तेफळ जेका आमी म्हणटा पळय तेजें झाड सगळें करपोन गेलां. आमी बेगीन येवन बरें जालें ना. आमच्या फाटल्यान लोक पळय कितलो तो. मागीर लोक बी अनकम्फर्टेबल जाता आनी हांव बी अनकम्फर्टेबल जाता. आनी म्हाज्या चड अनकम्फर्टेबल मागीर हो जाता शूट करपा लागले की. सो ताका लागून ह्या खेपे हांव मातशें बेगीनच या म्हण घेवन येयलां. सो चलात तर या आतां हांगच्यान भायर सरया. उदकांक काय देवपा दिना. थंय बरें सकयल आशिल्लें. असो करता हो रोक्षूच सारकें एका. तर आयली आमी डॅमारसान. हे पळयात डॅम व्हडलेशें कांय नासलें. तुमी दाखय दाखय म्हणटाले म्हण हांव आयिल्लें हांगासर. आनी हो आनी ह्या रोडान आमी आयिल्लीं पळय न्ही. हो जो रोड आसा पळय तो. हांगासर न्ही वारो साम झमझमीत मारता. कितें उलोवं सुद्दां अशें दिसता की ना तुमकां आयकूं येतलें काय नाका म्हणून. तर हो रोड न्ही ह्या सायडीच्यान आमी येयल्लीं. आनी हो जो रोड आसा पळय न्हू तो गोंयान अशें गोंयान पावता ह्या रोडार. म्हटल्यार गोवा बाउंड्री आसा अशें. सो हांव चड पयस पावना. हांव लागींच रावता. तर आमी ह्या सायडीच्यान येयल्या. खंय रे कंजा. अरे हा भरपूर कंज म्हटल्यार काण्णां. आमी जाका काण्णां म्हणटा पळय ती. पयर खळां घातलेली सोंपत ना. सो पिकिनात. कशें चल अशें व्हरून दाखयता आमकां. पळोवया चल कितें आसता तें. कांय ना जंगलूच आसतलें सगळें. खूब बायक बीन आसा हांगा. कोंबडे फार्म आसा. कोंबडे फार्म आशिल्ले गो पयलीं. आतां बंद जालें. पळय तें उदक वता तें अशें येता दिसता न्ही ह्या सायडीच्यान. पण हांगचो सुकलो मरे. हां ओवरफ्लो हा पावस. ओके. हांगसर तें न्हांवपाक बी येता. ओके हांगसर न्हांवपाक बी येता. पावसाक पण तें उदक ओवरफ्लो जाता. आनी हें हांगासर पयलीं कोंबड्याचें फार्म आशिल्लें जें सगळें आतां मॉडर्न पडलां. आनी गोंया वचपाची वाट. तुमकां जें हांवें उदकाचें सांगलें पळय न्हू प्लांटेशन म्हणा जावं फॅक्ट्री म्हणा ती ही पळयात हांगासर सारकी रस्त्याच्या हे सायडीन आसा. हो डॅम ह्या सायडीच्यान. हो रस्तो मदीं आनी हें प्लांटेशन. आनी हांगासर पळयात पयलींच्या टायमाचें उदक. उदक पिवया. सगळी उदक उडप कित जाला. बरें डीप केलें न्हू वेळ उरता तें. कोणी यूज करना दिसता ताका. आमी चप्पल घातलेली मरे हांगा. आमची शिवनाता पण हांगसर देव येता. देव वना वता म्हणटा पळय आमी पालखी बीन
जेन्ना जात्रा टायम बी आसता तेन्ना पालकी बीच आसा पळय ती हांगा येता. हो देवाचो प्लेस. उदक मस्त थंड सारकें तोंडार मारलेलें न्ही, न्हिदेंतल्यान जागी जालेल्या भशेन जालें. जाली डॅमाची विजीट जी आसा पळय न्हू ती कंप्लीट जाली. आनी आतां जस्ट आयलें हांव घरा. हांवूच येयलां, हो आयलो ना. वाटेर सावन गुटलेलो. म्हणल्यार आमी येतालीं न्ही वाटेर, सो ताका ते वॉकिंगाक वता ते पार्टनर मेळ्ळे, सो तेंच्या वांगडा थंयच्यानूच गेलो. हांव येयलें मागीर बायक घेवन. म्हाका म्हणपा लागलो तूं चल, आपूण हेंच्या वांगडा वता आनी येता अशें म्हणून. सो गरमी जावपाक लागली. थंय बरें थंड आशिल्लें, वारो बी मारतालो ना. घरा कडेन येतकीर पळया स्वेटींग कशें जावपाक लागलें तें, सामकी गरमी जाता. तर जस्ट पावला घरा कडेन, वता चेंज बी मातशें करता. गरमी जाली, घाम येवपाक लागलो.